शिक्षण माध्यम प्रश्नाचेर आर.एस.एस. गोंय प्रांताचो मुखेली सुभाष वेलिंगकार संघातल्यान कडेक सरलो तेन्ना बीजेपीचे वारेस गेल्ले. आता बहुमताच्या संकटात बीजेपीन काँग्रेसीच्या आमदारांची फोडाफोड सुरू केल्ल्यान बीजेपीचे पडेल हेवीवेट पुढारी दुखावल्यात. दुसरे वटेन गोवा सुरक्षा मंचान तांकां दारां उक्ती केल्यात. गोवा सुरक्षा मंचाची दारां उगडीच आसा न्ही, म्हणजे बंधन कोणाक ना. सशर्त कोण येतलो जाल्यार सशर्त न्हय, कित्याक गोवा सुरक्षा मंच हो केडर पार्टी म्हणूनच ताका डेव्हलप करपाक जाय. म्हणजे कोणूय राजकारणान फेल जालो आनी तो हें येतलो अशें चलचें ना तें. म्हणजे त्या व्यक्ती प्रमाणे त्या मनशा प्रमाणे अशा प्रकारचे निर्णय घेतले वतले. दारां बंद केल्लीं ना गोवा सुरक्षा मंचाची, ती दारां उगडीं आसा. राजकारणात आशिल्ले बीजेपी आनी संघांचे वावुरपी कॅडर आनी हितचिंतक सुभाष वेलिंगकारान सक्रिय राजकारणात येवचो म्हूण कांय लोक मागतात. सुभाष म्हणटा, ह्या विचाराचेर चर्चा जावंक हरकत ना, मात सध्या तरी ताणें निर्णय घेतिल्लो ना. सध्या भाभा सुमाची एक बैठक 20 तारखेक आसा परवरी. तर त्या भाभा सुमाच्या बैठकीन ते सगळे तांचो आग्रह पयलींच्यान आशिल्लोच म्हाका, तो बरें जुन्या काळा पासून आशिल्लो. पण ती एक बैठक आसा जावपाची. भारत माता की जय ही आमची संघटना जी आसा नॉन पॉलिटिकल, ताजी बैठक जावपाची आसा, कार्यकर्त्यांच्यो बैठकी अशें तळागाळान तो विशय वता. पण निर्णय असो ताजेर हें कांय ना. म्हज्या आज पर्यंत म्हज्या हातूंतल्यान नो अशें आसा. आता विचार करूया ना, आतां पर्यंत नो अशें आसा म्हजें. हय ना, कांय ना. तो विचार चालू आसा, तो कसो आसतलो आनी कितें आसतलो तो पळोवंक जाय न्ही. राजकारणाच्यो काही मर्यादा असतात ज्यो समाजकारणाच्यो नसता. त्या राजकारणाच्यो मर्यादा आशिल्ल्या मुळेच आतां पर्यंत हांव हें करिनाशिल्लो. म्हणजे साधक बाधक विचार जातलो, म्हणजे विचार आयकून घेवपाक कांयच प्रॉब्लेम ना न्ही. पण निर्णय ना, निर्णय कांय जावंक ना. निर्णय 20 तारखेनंतर जावं शकता ना. पळोवया कितें तें परिस्थिती जेन्ना येतली त्या प्रमाणे कितें जें आसा तें कळटलें सगळ्यांक. बीजेपी सुरवातेच्या काळात गोंयांत ज्या वेगान वाडटाली ताचे परस कितल्याशाच नेटान गोवा सुरक्षा मंच वाडटा म्हूण वेलिंगकार सांगता. गोवा सुरक्षा मंच येता ती लोकसभा वेंचणूक लडोवपाचो आसा. हय कंपॅरेटिवली. म्हणजे म्हाका कळटा, हांव दोनूय प्रक्रियेन आशिल्लो न्ही, आनी ताजे मुळे ताजो रिस्पॉन्स जो मेळटा तो जबरदस्त मेळटा. आनी पॉलिटिकल सिच्युएशन आतां अशें आयलां की एवरीबडी इज कन्फर्मड. तुम्ही पक्ष घेया, कोणूच पक्ष नैतिकते खातीर समाज केंद्रीत ना, व्यक्ती केंद्रीत आसा. अशा प्रकारचें हें जें आसा तें चलना. मुल्याधिश्ठीत ना. राजकारणा खातीर सत्ते खातीर जाय तशी उडयो मारप, जाय तशी तडजोड. लोक विटल्या, लोकांचे पयशे बिशे अशें जरी आसलें जाल्यार ताजो मोठोसो परिणाम राजकारणांत जाताच असो ना. हाजो अनुभव आमकां आयलो. लोकसभा इलेक्शनाक आमी स्टँड घेतले. पयलीं ठरयिल्लें गोवा सुरक्षा मंच कांय हें घेवचो ना, न्यूट्रल रावतलो म्हणून त्या हातूंतल्यान, आनी प्रत्येक मनशाक इंडिविज्युअल फ्रिडम दितले अशें म्हणून. पण आतां अशें दिसून आयलां की लोकसभा निवडणुकूय आमी कॅन्डिडेट्स दवरपाक जाय, कित्याक त्या निमित्तान चिन्ह सगळ्यां कडेन वता. आनी आमी बीजेपीचे कॅन्डिडेट्स उडोवपाक सबस्टान्शियल आसा अशें म्हाका दिसता. आमकां गॅरंटी आसा लोकसभे बरोबर विधानसभा येतली. त्या दृश्टींतल्यान आमची तयारी चालू आसा. वी आर रेडी टू फेस द इलेक्शन्स. रमेश तवडकर म्हणजे तुमचो कॅन्डिडेट आसूं शकता. आज कांय सांगप योग्य जावचें ना, पण रमेश तवडकरा बद्दल आमकां खूब सहानुभुती आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.